ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ, 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah, 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 hallelujah,
सुमीच्या हजरपणांत आमी आसा ताबोर पर्वताचेर जेजू रुपांतर जाल्ल्या वेळार शिसांनी म्हणली ती उतरां सुमया आमी हांगास रावचें कितलें बरें सुमया आमी हांगास रावचें कितलें बरें सुमयेच्या हजरपणांत रावचें सोमयाचो अनुभव जोडचें सोमयाची स्तुती करचें कितलें वर्तें भाग आमचें ह्या संजेच्या वेळार आमी हरी एकलो सोमयेच्या हजरपणांत आसां आज आमकां हरी एकल्याकी सोमी आपडूंक आमकां हरी एकल्याकी सोमी आशिर्वाद दिवंक आमचे संकार आयला आज आमी माथेवाची बराबाचरण करता सुंका काट्याचेर माथेव सूंक वसूल करता आसतना सोमी ताचे बगलेन येता समाजेंत एका रितीन कोणाकच नाका जाल्लो मनीस सगळ्यांनी खांटाळलेलो मनीस सगळ्यांनी तिरस्कार केल्लो मनीस सोमयाक गरज पडटा सोमी ताका आपयता ये म्हज्या फाटल्यान माथेव फाटीं फुडें पळयना आपणाची आस्त आपणाचें कितें कुटुंब कितेंच तो चिंतिना एकच एक दिश्ट ताची सोमयाचेर सोमयाच्या फाटल्यान तो येता सोमी म्हणटा म्हाका जाय दया न्हय बलिदान हांव आयलां फातक्यां खातीर न्हय भाग्यवंतां खातीर हांव आयलां फातक्यां खातीर न्हय भाग्यवंतां खातीर बुजवण दिवची सोमयाची उतरां आमी हरी एकलो अस्कत आमी हरी एकलो मनशा सैमान भरलेले आमी परत आनी परत पडटा आज आमकां हरी एकल्या की सोमी सोदून आयला जशें माथेवाक सुंका काट्यार सोमयान पळयलो आज आमकां हरी एकल्या की सोमी पळयता आमकां हरी एकल्याक ताची काकुर्तीची दिश्ट घालून तो आपयता आमकां हरी एकल्या की तो वेंगून धरता जशें माथेवाक ताणें नवें जिवीत दिलें तसोच आमकां हरी एकल्या की सोमी जिवीत दिता नवें स्वताचें जिवीत जियोवंक अथम्याच्या ग्रेस्तपणांत जियोवंक सोमी आमकां उलो दिता एक घडीभर आमची दिश्ट सोमयाचेर आमी कंसोवया जशें माथेवान सोमयाचेर दिश्ट कंसयली आनी सोमयान माथेवाचेर दिश्ट कंसयली माथेवाच्या जिवितांत बदलावण जाली आशिर्वादां ताच्या जिवितांत वळून आयली बेसांवां ताच्या जिवितांत भरून आयली आनी एक वर्तो सोमयाचो पाटलावदार तो जावंक पावलो अस्कत मनशाक बळवंत करचें मिसांव सोमयाचें पातक्याक पातकातावन पयस रावच्याक आनी पातकाच्या कथाताव नितळ करच्याक सोमया संवसारी आयलो त्या सोमयाच्या हजरपणांत आमी आसा सोमयाचें दर्शन आमी घेवंक आयल्या सोमयाचें बेसांव आमी जोडूंक आयल्या सोमयाचेर आमी दिश्ट घालया आनी शिसांनी सांगलें ती उतरां सोमया तुजें समकर रावचें कितलें बरें तुज्या हजरपणांत रावचें कितलें बरें आमची जबाब आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आमच्या सोमया आनी आमच्या देवा आराधन तुका सोमया जेजू आमच्या तारोका आराधन तुका सोमया जेजू आमच्या श्रेष्ठ याजका आराधन तुका सोमया जेजू आमच्या जिवा आनी जिवंतपणा आराधन तुका सोमया जेजू आमच्या सर्गीच्या इश्टा
आराधना तुका सुम्या जेजू आमच्या बऱ्या गोवल्या आराधना तुका सुम्या जेजू आमच्या सरकीच्या सैर्या आराधना तुका सुम्या जेजू काकुळतीच्या देवा आराधना तुका सुम्या जेजू बक्षण्याच्या सागोरा आराधना तुका सुम्या जेजू मोगाच्या पागोरा आराधना तुका सुम्या जेजू संसाराच्या उजवाडा आराधना तुका सुम्या जेजू पिढा गुण केल्ल्या आराधना तुका सुम्या जेजू देवसरान पाडाव केलेल्या आराधना तुका सुम्या जेजू मेल्ल्यांक जिवंत केलेल्या आराधना तुका सुम्या जेजू भुकेल्ल्यांक ददोशी केल्ल्या आराधना तुका सुम्या जेजू रडतल्यांची दुखां पुसुल्ल्या आराधना तुका सुम्या जेजू कडकारांक गुण केलेल्या आराधना तुका सुम्या जेजू पातक्यांक बक्षिल्ल्या आराधना तुका सुम्या जेजू आमचे खातीर मनीस जाल्ल्या सुमया आराधना तुका सुम्या जेजू मनशां रूप घेवन आमचे मदें जियेल्ल्या आराधना तुका सुम्या जेजू उंड्याच्या रुपार खरोच हजाराच्या आराधना तुका सुम्या जेजू कुरीस घेवन कालवर पर्वत चडलेल्या आराधना तुका सुम्या जेजू कुर्सार मरून आमची सडवण केलेल्या आराधना तुका सुम्या जेजू तिसऱ्या दिसा जिवांत उठलेल्या आराधना तुका सुम्या जेजू बापाच्या उजव्या कुशीक बसलेल्या आराधना तुका सुम्या जेजू आमची मुनसुबी करतरा आराधना तुका सुम्या जेजू कळजंतावन सुमयेची स्तुती करूया गाऊन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती पातक्याचो मोग ताणे केल्लो आमचे खातीर तो खुरसार मेलो पातक्याचो मोग ताणे केल्लो आमचे खातीर तो खुरसार मेलो पातकां थावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गांवच्या तयार केलो पातकां थावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गांवच्या तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हसूया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती पातक्यांक तो आसा लागीं आमकां मोगार आयकाता वेगी पातक्यांक तो आसा लागीं
आमकां मोगान आयकता वेगी स्तुती गाणी गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया पातक्यांक तो आसा सदांच लागीं आनी आमकां सदांच वेगता तो मोगान मातेवाच्या जिवितांत बदलावण हाडलेलो सोमी ताका पातकां तावन नितळ केलेलो सोमी आज आमचे मुखार आसा मातेवाच्या जिवितांत पाताक आसा तरी सोमी ताचें तें बरेंपण पळयता मातेवातय पातकाचें खत आसलें तरी तें पातकांतावन पयस रावच्याक बरें मोन ताचें तें आसलें बदलावण जावच्याक वर्ती अत्रेक ताचें तें आसलो आमी हरी एकलो सोमया लागीं सांगया सोमया आमकां बरें कर आमकां पातकांतावन पयस रावूंक करपा लाबय आमी हरी एकलो वचकत पातकां करता परत आनी परत पडटा जर तुजी कृपा तुजी दया तुजी काकूळ तूं आमचे थंय आसा खंडीत जावन आमी नवी जिणी जियेतले हांव आत्मीक रितीन आमी हरी एकलो ग्रेस्त जातले हांव सदांच तुजी समकर तुज्या हजरपणांत आमी जियेतले हांव परत आमी दिंडी घालया आमच्यो गरजो आमी एक घडीभर सोमया मुखार सांगया सोमयान म्हणली उतरां मागा तुमी घेतल्यात आमी हर एकलो त्याच वर्त्या भावार्थान सोमया लागीं मागया सगळ्या पवित्र सभे खातीर पवित्र सभेच्या मणियारांनी आनी पवित्र सभेच्या सर्व सान्यांनी पवित्रपणाची जिणी जियोंक आत्मीक रितीन ग्रेस्तकाय जोडून घेवंक कृपा लाभचे खातीर आमच्या राष्ट्रांत शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबांत असले सर्व समस्ये पिडाशिडा अशांती असमाधान ते सगळी पयस जावन आमचे कुटुंब मोगाचें शांतीचें समाधानाचें बिडार जावचे खातीर सोमेची कृपा आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया काजारी जिबीत जिवनच्या सर्व काजारी जोड्यां खातीर बऱ्या फुडाराच्या वाटेर आसच्या सत्नेर आसच्या सर्व युवा जणां खातीर सर्व भुरग्यां खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आसच्या उतर प्रायस्त खातीर पिडेस्त भाव भयणी खातीर आमी मागया आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया कधी जावं सोमी आज आमच्या जिवितांत एक बरेंपण खंडीत करतलो मातेवाच्या जिवितांत सोमयान बरें केलें आमचेंय जिवीत आशिर्वादांनी सोमी भरतलो
आमचें जिवीत बऱ्यापणान तो भरतलो, बेसांवांनी तो भरतलो. तर आतां आमी समेचें बेसांव घेवच्याक आयती जावया. गावया गीत येद्या व्हडा सक्रमेंताक. येद्या व्हडा सक्रमेंताक सावधान करूया. पुर्विल्ल्या त्या रुपा बदलाक नव्यो रिती आदार्या. सलवोरवेच्या अस्कत्विश्व्याक वावरताचें बळ दिव्या. जशें बापाक तशें पुताक उल्हासानी स्तुतीचा पृथ्वी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी न वाढता. आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुज्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे देमी बोगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनच्या ससना. आमेन. Pagkibon Padre Pio Baba, प्रकाश बरी Krista सारख्या आमचे पासोत माग बाबा. सलच्याक आमी देखीन तुज्या आशिसीचे ते दुर्बळ वाटेर विधेयपणाचो पर्व चडलो. फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेव सदा गुस्साचो गुरव सोडलो. भाग्यवान पाद्रे पियो बाबा, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोन माग बापा. सलच्याक आमी देखीन तुज्या क्रिस्ताचे कष्टे कुडी वावो देवाची वळख दिली. मागण्या प्राचितान जेजो पेगो शांतीचे हातीर जालो. भाग्यवान पाद्रे पियो बाबा, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोन माग बापा. सलच्याक आमी देखीन तुज्या Sappi o amapasot vinatikar. क्रिस्ताच्या पासून आमी पावस आमच्या खातीर देवा तुवें कपुजीन ह्या जाग संपाद्रे पियोक तुज्या पुता जियोच्या कश्टान एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्ते भाग फावो केलें. तेजे विनातीन कितें हांव वत्रे करून मागता ही करपा दाय कर आनी चड जावन जियोच्या
मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवानपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां पावो कर. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. स्वादी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. स्वादी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. स्वादी सदा सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्यात स्वता आनी तुमकां मेळटले बरे आनी तुमकां उक्ते जातले. आपले हांव पळयता स्वता आनी मागता ते म्हाका मेळचें कर. प्रत्येक तरांच्या दिसा आमी मागया लिझी सोरा गुणो जावंच्यो बसत. सेलीन हेची भलायकी बरी जावंच्यो बसत. मेरी हेची टेन्शन उणें जावंच्यो बसत. मॅक्सिमाच्या भुरग्याक बरी बुद येवच्या खातीर आनी तांच्या घरांत बरें समाधान आसच्या खातीर महिमा ह्या भुरग्यान बरें सिकाप जोडूंक सर आडवट सण्ण बऱ्या गुणांनी भरच्या खातीर आमी ह्या वेळा मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची केल्या पुक्षता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपया बरयले सोम जे सांगता श्यामता तूं सदैव सदी पावल तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती बरी देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. स्वादी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेतां. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सदांच हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजें नांव मागता ते म्हाका फावो कर. प्रत्येक तरान आमी मागया जॉन हाची पिडा कोण जावच्या खातीर अविलाक बरें काम मेळच्या खातीर शॉनाका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मेगन हाची विजा येवच्या खातीर 4 जाणांक खरी क्रिस्तांवपणेची जिणी जियोवंक आदार दिवच्या खातीर 2 जाणांक डायलिसीस जावन बरें जावच्या खातीर 3 जाणांचे मानसीक पिड्यांतले सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया. आनी जांपियो तांचे 6 ते 6 संपूर्ण तरान आपल्या बापा कडेन मागून ताका दांड्यो दिवन मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची केल्या पुक्षता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपया बरयले समजे सांगता श्यामता तूं सदैव सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. स्वादी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेतां. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सदांच हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशी नात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवोसो म्हाका आसा. घर सणून गेल्ल्यान परिवर्तन जावं फाटीं येवच्यांक 2 सुपांचे नॉर्मल डिलिव्हरी जावंक मागोन आसात. 16 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक आनी मतीचें समाधान मेळोवंक आनी बऱ्या मरणाची कृपा मेळोवंक मागोन आसात. 4 जाणांक सी एग्जामान शिकोवन बरी मोत मेळोवंक मागोन आसात. एकल्याचो सांबाळ सडच्या खातीर एकल्याचो जागो बऱ्या मोला विकोन वचोंक 3 जाणां परिवर्तनाची कृपा मेळोवंक आनी बरें कुमसा जावन कुमगार काणून पवित्रपण आपणावंक 2 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत दिवच्याक आनी सुटसुड्यान स्कुलाक वेच्याक मागोन आसात. एकली स्त्री तिका मेळिल्ल्या स्वरूपकारां पासत आर्गां दिवन आसा. मोगाचे बोन आनी बेळिनो तुमच्या कुटुंबांत असले सकाळी पिडा कंत जराय आनी कितेंय उणेपण आसा त्याच प्रमाणे तुमच्या कुटुंबांत कसलेय दबाव आसा तो सगळो दबाव ह्या वेळार संपूर्ण तरान पाद्रिपेच्या हातान दिवन पाद्रिपे आपल्या बापा लागीं विनंती करून म्हण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची केल्या पुक्षता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपया मरले समजे सांगता श्यामता तूं सदैव सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. स्वादी सदा सर्वदा आमेन.
येजेच्या भोव पवित्र काळसा कष्ट जाल्या ते दया दाखय नासता रावचे तुका साथ दे आमचे निर्भागी पत्क्याचे तुझी काकूत दाखय तुझे आणि आमचे मोवाळ आवय मर्येच्या दुखेस्त आणि दोलबी काळसा मारिपात आम्ही तुझे लागी मागची कृपा तू आमकां लाभय मरियमाच्या हातान देवया जर आमच्या कुटुंबातले पयसल्या गांवांनी वावर करना आसात बरी माय तांगे गांवय जावन सांबाळून म्हण आमी मागया नामाराणी एकाकुतीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका आमी मागता आमी परदेशीचे बाळकां या दुखाच्या कोणात असता अस्कार सण आमी तुका अनुदान करता तर तू आमच्या शिकय ते तुझे काकुतीचे दोळे आमच्या वर परते आणि आपण देशप्रा तुझ्या कृष्ण सदैव पॉट जेजू आमकां नकय ये दाळी ये मगळी ये दलबी आमकां मरी सामजुजे जे चपस क्या बापा आमापसून विनंती कर सांपियो आमापसून विनंती कर सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमापसून विनंती कर सांपियो बापा कलतो जावन चियेल्या आमापसून विनंती कर सांपियो कष्टान वरान तिरसान सांबाळिल्ल्या आमापसून विनंती कर सांपियो फ्रांसिसाच्या पाटलाव धरा आमापसून विनंती कर सांपियो कपेजेन वर्दीच्या अलंकारा आमापसून विनंती कर सांपियो समाजा पाशा जगान नेटयिल्ल्या आमापसून विनंती कर सांपियो एकरिस्तदय भक्तीन भरलेल्या आमापसून विनंती कर सांपियो कंसाच्या संक्रमित मुखान बापाची काकू दाखयिल्ल्या आमापसून विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आमापसून विनंती सांपियो कर मग्नान तिरसान सांबाळिल्ल्या आमापसून विनंती कर सांपियो तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या आमापसून विनंती सांपियो कर सर या जगां आदर्श जाल्ल्या आमापसून विनंती सांपियो कर आत्म्याच्या बच्च्या खातीर वावुरल्ल्या आमापसून विनंती सांपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा आमापसून विनंती कर सांपियो गजवता दक्षिण पावच्या आमापसून विनंती सांपियो कर तुकोलो मारत्याच्या बरवशा आमापसून विनंती सांपियो कर आमा समेत संच्या आदारा आमापसून विनंती कर सांपियो आमा पासत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पावसाचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका सांपियो समर्पेचण्या का पावणे दिव विभेद करपे देण्याने भरलोय आणि भगवान फ्रांसिसाच्या शेतान क्रिस्त या जगदान मागलोय त्याच्या मागण्या आणि पुण्यावर आम्ही आमकां पावस जाल्या बेसान तिरसणे रावून क्रिस्ताचे सक्सेस जावन शिव आमकां तुझ्या कृपे देण्याने भर म्हणून आम्ही मागता क्रिस्त आमच्या सम्यावर वे सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांबाळो सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर पांगो आणि तुमचे दया करो सर्वेस्पर तुम्ही संपियोचे दवरले भक्त मानून घेऊ आणि तुमचे मागणी पळादे करो आणि सर्प द्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो मोगेच्या भाव भयणीनो नव्यानाचो 8वो दीस सांपियो ध्यानाचो मिस्तीक मेलपंक्त जिणी आमची करूंक आत्मीक आणि आयच्या दिसा तुम्ही सर्वांक आयल्यात तुमकां व्हरतो स्वागत आणि देवाची विस्तान आशिर्वादां तुमच्या वयर हांव मागतां आयच्या दिसा देवान केल्या सर बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दिता आसतना सांपियोच्या मारिपात देवान वतल्या सर आशिर्वादांक आमी आभारी जावन भोव अपुरबायच्या उदारपणाच्या काळजान मिसाच्या बलिदान भेटोवंक आयची जाव्या हाची मिसाची ते संवासी आसात आस्तेचे सेटलमेंट जावंक लोर्ना मनीस वायटांतले आपले घराणे राखच्या खातीर पॅमेला क्वार्टर्स थॉमस आनी लिली पिंटोच्या आत्म्याक तेरेसा मेरी पिंटो लिओ आनी पास्कल पिंटोच्या आत्म्याक तेरेसा मेरी पिंटो लाभल्या उपकारांक आर्गां दितात लॅन्सी डिसोजा आनी कुटुंब पादुपेच्या मजतीन लाभले उपकारां आर्गां मीस दितात जॉन एल्टन डिसोजा सर्जरी एसएससी जावचे पसत बऱ्या भलायकेची रेदे पसत मीस दितात शेरल कुटिनो शॉनाच्या सरी रेदे पसत मीस दितात शालेट प्रत्येक रेदे पसत मीस दितात रॅडली डिसोजा प्रत्येक रेदे पसत मीस दितात साशा नोरोना प्रत्येक रेदे पसत मीस दितात सिसिलिया रेगो ब्रायन रोड्रिगसच्या आत्म्या मीस दितात बेनेडिक्टा डिकोस्टा कुटमान देवदीन जाल्या आत्म्या मीस दिता क्रिस्टिन पिंटो कुटमान देवदीन जाल्या आत्म्या मीस दिता प्रामिला डिसोजा शार्लेट आरानाच्या आत्म्या मीस दिता शरद क्लासो आर्गां दितात कीथ वेगस प्रत्येक रेदे पसत मेगन डिसोजा सिस्टर आयस्टीन फेर्नांडीसच्या आत्म्याक सेलिन सिक्वेरा मदर जेम्मा फेर्नांडीसच्या आत्म्याक सेलिन सिक्वेरा प्रत्येक रेदे पसत ह्युबर्ट सुआरिस
आर्गां दितात जॉसी आनी ग्रेसी, आर्गां दितात मॅक्सेल फेरावो, जीवन आनी आम्ब्रोस पिरेच्या आत्म्याक सिसिलिया पिरेरा, आर्गां दितात टेल्मा पुर्तादो, आर्गां दितात शायनी नरोन्ना दुबय, आर्गां दितात शामन नरोन्ना USA, फ्लायट फेर्नांडीसच्या आत्म्याक ग्रेसी फेर्नांडीस, ग्रेसी डिसिल्वाच्या 50 वर्सांच्या जल्मा दिसाक आर्गां मीस लिडवेन डिसिल्वा. मगाच्या भाव भयणीनो, नोव्हेंबराच्या 8व्या दिसा आमकां वापरपायतना आराधनांत आमच्या खातीर मागयल्ल्या आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमच्या खातीर हांगा येवन मिसाचें बलिदानांत आमच्या खातीर मागोवंक तयार आसात. मानादीक बाप आल्विन सोजो, सहायक डिरेक्टर, सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेज अमंच. जायते फावटी हांवें चिंतिल्लें फादर आल्विनाक आमच्या ह्या पश्चिमकुला कोपेलांत आमी आपय जाय, पूण थोडे फावटी आमकां अवकाश मेळिल्लो त्या वेळार ते फ्री नासले, पूण ह्या फावटी ताणें म्हळें खंयचोय दीस म्हाका तयार आसा आनी तसले वर्ती सुटसुडाय. आनी जायते फावटी हांवें आयकल्लें मड्यान ते आसतना सहायक जावन ताणें जायते वापरपाची आराधना कंडक्ट केल्ली आसात. आनी आजय आमचे संगात ते आसून मिसाच्या बलिदानांत आमचे खातीर मागोवंक ते आयल्यात. मानदीक बाप आल्विन्सोस, सर कापुजीन फ्रांत, बाप वडील बाप रॉकी डिकुन्ना, तशेंच आम्हा सर्वांच्या नांवी तुमकां परतो येवकार मागता. तुमचें येणें आमकां भोव खुशेचें जावन आसा. मिसाच्या बलिदानाक प्रवेश गिताद्वारे आयती जावया. संतोषाने उल्हासा मंदिरात आयल्या, वेदी भोवती तुझ्या मी जमल्या. काळजा मोना एकवटा अर्गा बलिदान, सर्गी बापाक आस पेटयता. संतोषाने उल्हासा मंदिरात आयल्या, वेदी भोवती तुझ्या मी जमल्या. काळजा मोना एकवटा अर्गा बलिदान, सर्गी बापाक आस पेटयता. ख्रिस्ती कुटांबचा एकठांय जाल्या, उपकाराचो आमी बली भेटयता. उतर आयकता, जेवणांत भाग घेता, साक्षांची येवन तुजो आदार मागता. संतोषानी उल्हासान मंदिरांत आयल्या, वेदी भोवती तुझ्या मी जमल्या. काळजा मोना एकवटा अर्गा बलिदान, सर्गी बापाक आस पेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. भाव भयणीनो, पाद्रे पियो मुखांतर आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां दिवंक ह्या देव मंदिरांत आमी आसा. आमच्या आत्मीक जिणयेचेर आमी नियाळ करन. जशें पाद्रे पियो आत्मीक रितीन बळवंत आसलो, तेच परी आमी आत्मीक रितीन ग्रेस्त जावंक आयचे देवस्तुती आमकां उलो दिता. जायते फावटी आमच्या अस्कतकाय वरवीं आमी आमच्या आत्मीक जिणयेंत अस्कत जाल्या आनी आमी अस्कत जावन आमी संवसारी वस्तू फाटल्यान संवसारी ग्रेस्तकाय आपणावंक आमी प्रयत्न केला. आत्मीक रितीन अस्कत जावन देवातावन पयस गेल्ल्या खातीर आमी देवा लागीं बक्षणे मागून हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. आमच्या पातकांचो आमी उडास करया.
हांव पातकी सर्वपदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्यो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान बसून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच आमकां मुली सगळ्या देवतांनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो प्रार्थुया सर्व पदवेदारांनी ससनच्या देवा तुझे दैविक कृपेन तुझ्या याजका सांपियोक तुझ्या पुताच्या पाशमाच्या गायांनी नेटवून ताच्या कुर्सच्या मिस्तेरांत भागीदारा केलोय अशें ताच्या मिसावांद्वारी तुझ्या गणित मोगाची दयामया आमकां उगडापी केली ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावूंक आनी संतोषान ताचे महिमेंत वांटली जावं आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता ससनच्या ससना पावलान एफेसकारांक बरयल्लें पत्रांतलें वचप भगवंतान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या एफेसांतल्या देवाच्या लोकांक
त्याच देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो दंड उचलल्या पावलान बरोवचें. देवा आमच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी ताची शांती तुमकां लाभो. आशिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्ता सगळें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गेची सर आत्मीकदनी आमचे वयर वचून तांणी आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथाबीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने दीस क्रिस्ताचें ताणें आमकां विंचल्यान. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्ताचें आपणाची बुद्धी जायसी पयलेंच नेमल्यान. ताची खुशी आनी अपेक्षा अशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या पुटपे देण्याचे मोहिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें येवजण. क्रिस्ताच्या मरणा वरी आमच्या पथकांचें आमकां मोक्षणें मेळ्ळां. आमकां सोडून लाभल्या ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वचची म्हूण हांव सांगू. आपले सगळे जानवायन आनी बुदवंतायन क्रिस्ताचें जारी करूंक सुरवेक तावन केल्ले ते येवजणेचो गोटो ताणें आमकां आतां करीत केला. निर्मिल्लो काळेतस सगळी सृश्टी श्रद्धा वयलो आनी भुमी वयल्यो सर्व वस्तू क्रिस्ताचें एकवटाक हाडच्यो हीच ताची येवजण. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. ताची विश्वासी दया ससनाक वाढता. इस्रायलाची भुरगीं सर्वेस पोरांवा कडून म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक वाढता. आदुनाचे घराणे म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक वाढता. सर्वेस पोरांची भक्त करतेली मोनो ताचो विश्वासी मोग ससनाक वाढता. सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक वाढता. बातम्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातो जालो बातम्याचो मूल्या फातो. आपले सर्वेस पोराचे काम ही पळोवन आमी तट्टा जाल्या. दीस हो आयचो सर्वेस पोरांक केलो. संतोष उल्हास आमी पावया. सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक वाढता. सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक वाढता. Alleluia, 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 alleluia,
आमा पातक्यांक बक्षिता उतरताची आमी पाळतांव जाल्यार आमकां सुटका मेळटा Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ महिमा तुका सोम्या लोकांचो जम पळोवन जेजू दोंगराचेर चडलो थंय तो बसून आसतना ताचे शिस्त ताचे सशी आयले तवळ तांचे लागीं उलोवन तो हे परी शिकोवंक लागलो आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली बागी सर्गीचें रास तांचें रुदान करतात ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी तांनयतात ती कितली बागी ती दादोशी जातली दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले निती पासत दगदणी बगूंक ती कितली बागी सर्गीचें रास तांचें म्हजे पासत तुमकां अखमान सुसूंक दगदळी बगूंक आनी सर्व तरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयता तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी संतोसनी उल्हास पावा कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा तुमचे आदीं आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दगदिल्यात देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय भोवमगाच्या भावानो आनी भयणीनो पाद्रे पियो बरी आमी आत्मीक रितीन ग्रेस्त जावच्याक आमी प्रयत्न करया एक दीस एक राय ताच्या मनाक आपयता आनी ताका एक चॅलेंज दिता तो म्हणटा तुवें फाल्यां उठून धांवूंक सुरू करूंक जाय तूं कितलें धांवताय तितली भुमी या तितली आस्त ह्या बदीक तें तुजें जातलें म्हज्या राजान तूं कितलें मुखार धांवताय तितलो जागो या ती कितें आसा ती आस्त ती तुजी जातली मंत्रीक भोव खुशी भोगली रायान दिल्ले हे चॅलेंज तो संतोषान आनी धैर्यान स्विकार करता आनी दुसऱ्या दिसा तो तयार जाता मंत्री आतां तयार जाला धांवूंक आनी अशें धांवूंक ताणें आराम केलें आनी धांवलो 1 मैल 2 मैलां धांवलो 3रे मैल धांवलो आनीकय धांव जाय म्हणून ताका आशा भोगली 4थें धांवलो 5वें 10वें 15वें आनीकय धांवया कित्याक धांवल्या तितली ती पृथ्वी ह्या ती कितें आस्त आसा ती म्हजी जातली धांवल्या तितली ती भुमी म्हजी जातली म्हणल्यार त्या आशेन तो परत आनी परत धांवता निमाणें तो फुडें सरूंक साध्य जायनासतना थंयच पडून मरण पावता एक काल्पनीक घडीत तरी ह्या घडीत धांवन जायते लिसांव आमच्या जिविताक लक्ती जाल्ले आसा आमी हर एकलो ह्या संवसारांत धांवडेर आसांव धांवता जायते आपणायचे जायते मजें करून घे जाय म्हणल्या त्या आशेन आमी धांवता आनी अशें संवसारी
आस्त जमोवच्यांतच आमची मोत आनी आमचें ध्यान आमी मग्न करन आसा. आज आमी हर एकल्यांनी आमच्या संवसारी ग्रेस्तकाये फाटल्यान न्हय बागार आमच्या आत्मीक ग्रेस्तकायेक लक्ष दिवच्याक आमकां सांव पाद्री पियो उत्तेजन आनी प्रोत्साह दिता. सगळो संवसार जिखोवन आत्मो होगडायलो तर कितें फायदो. सगळो संवसार जिखोवन आत्मो होगडायलो तर कितें फायदो. हे देवाचें उतर सान फ्रांसीस सावेराच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक शकता. सान फ्रांसीस सावेर एक मंथनाच्या एक ग्रेस्त कुटुंबांत जियेल्लो व्यक्ती. आपूण एक व्हड व्यक्ती जाय जंय संवसारी ग्रेस्तकाय आपूण आपणाय जंय म्हणून तो आशेर आसुल्लो. आनी एक दीस सा इनास लोयोला देवाच्या ह्या उतरांत हांवन ताका तो प्रोत्साह दिता, ह्या ताच्या जिविताक एक जागवणी दिता आनी म्हणटा सगळो संवसार तुवें जिखोवन तुजो आत्मो होगडायलोय तर कितें फायदो. ह्या देवाच्या उतरांत हांवन प्रेरीत जाल्लो. सान फ्रांसीस सावेर मुखार एक वर्तो मिशनरी जावं पावता. आमच्याच भारताक येवन हांगासर जायत्या लोकांक क्रिस्तांतय फाटीं परतोवन ताणें कारण तो जालो मात्र न्हय, आत्मीक रितीन हांगाच्या लोकांक ग्रेस्त करच्यांत ताचो वावर वर्तो जावन आसा. आमच्याच देशांत ल्हान व्हड जाल्ली सिस्टर अल्फोन्सा केरळांत ती ल्हान व्हड जाल्ली तरी तिच्या भोव मोठ्या ह्या संवसारी जिवितांत तिणें आत्मीक ग्रेस्तकाय जोडच्याक तिणें प्रयत्न केले. जायती पिडा तिका सोसूंक मेळ्ळी तरी सगळी देवाच्या महिमे खातीर म्हणून तिणें स्विकार केले आनी अशें तिच्या जिवितांत तिणें आत्मीक ग्रेस्तकाय आपणावच्याक तिचें प्रयत्न सफळ जाले. मिसावाची पात्रोन सांत तेरेज जेजूचें ल्हान फूल तिच्या ह्या संवसारी भोव मोठ्या जिवितांत ती आत्मीक रितीन ग्रेस्त जावच्याक तिचें साधन आनी प्रयत्न सफळ जालें. ह्या संवसारी तिचें मोठवें जिवीत तरी ह्या मोठव्या जिवितांत देवाची खुशी तिणें स्विकार केली आनी देवाच्या मांडावळे प्रमाणे ती जियेली. आनी आज आमी मान करचो सान पाद्री पियो आमकां तेंच शिकयता. आमच्या आत्मीक जिविताक आमी सडीत गमन दिवंक जाय. आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी ग्रेस्त जावंक जाय आनी अशें जाल्ल्या वरवीं आमी हर एकलो देवाक मानवल्ले जावन जियोवंक आमकां साध्य जाता. सान पावल एफेसकारांक बरयलेल्या पत्रांत भोव अर्थाभरीत रितीन आमकां शिकोवन दिता आनी म्हणटा आमकां देवान जायत्या रितीच्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. आत्मीक रितीन आमकां हर एकल्याक ग्रेस्त केल्यात. आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडन ह्या जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमची हर एकल्याची सडवण केल्या मात्र न्हय, आमचे हर एकल्याचें पाताक ताणें धुवन काडलां आनी आमी हर एकलो देवातय राजी जायशें केलां. हें जावन आसा वर्तें देणें. देवान आमचेर विविध देणी वतून आमकां हर एकल्याक आशिर्वादांनी भरला मात्र न्हय, आमकां हर एकल्याक देवा मुखार ग्रेस्त जायशें केलां. ही जावन आसा सान पावलाची शिकवण. दोंगरा वयल्या प्रसंगांत आज आमी आयकलें देवाची खुशी करूंक मुखेतात आनी तान येतात ती कितली बागी. न्हय संवसारी खुशी, मनशाची खुशी बगार देवाची खुशी करूंक अत्रेकतात, या बुकेतात या तान येतात ती कितली बागी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमकां हर एकल्याक आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत आत्मीक रितीन ग्रेस्त जावच्याक उलो आसा. आज आमी माथेवाचें फेस्त आचरण करता.
सामाथेव आत्मीक रितीन ग्रेस्त जावच्याक ताणें प्रयत्न केले. जेन्ना सोम्याची आनी ताचें भेट जाली त्या वेळार मातेवाक कळीस जालें की ही संवसारी ग्रेस्त काय संवसारी आस्त बदीक म्हज्या जिवितांत कितेंच बरेंपण हाडूंक शकना. जेन्ना सोम्यान ताका आपयलो ये आनी म्हजो पाटलाव कर, माथेवान सक्कडी ते सुंका काट्यार सोडलें. ताचे पाताक सयती ताणें थंयच सोडलें आनी तो जेजूच्या फाटल्यान गेलो. पळयाच्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जर माथेव थंयच बसोन सुंकाकार जावनूच मुखार सरुल्लो तर आज ताची शुभ वार्ता आमकां वाचूंक, ताणें बरयलेली शुभ वार्ता आमकां वाचूंक मेळची नाच आसली. आज माथेव जावन उरतो नाचुल्लो. माथेवान ही संवसारी ग्रेस्तकाय ताका फाट केलो आनी सोम्याच्या वाटेन तो चल्लो. सोम्याचो पाटलाव केलो आनी अशें तो आत्मीक रितीन ग्रेस्त जावन आमचे मुखार आज आमी ताका मान करता. कन्नडांत एक संगणी आसा, ಮಾನವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮನೆ ತನಕ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊನೆ ತನಕ. हांवें पयले सांगल्या त्या काणयेंत ह्या संवसारी आस्त आपणावच्या खातीर ह्या व्यक्तीन जायते प्रयत्न केले. ताका कश्ट पूण भोगले तरी आनीकय आपणाय जय म्हणून तो वर्त्या आशेन तो धांवलो. आनी कितें जालें ताच्या जिवितांत? ताचें जिवीत ताणें कितेंच संतोश भोगूंक ताचे वरवीं ताका साध्य जालें ना. तर आमी आज हर एकलो पाद्रे पियोचे भक्तीक कितें आमी करूंक जाय? पयल्या सुवातेर आमी हर एकल्यांनी देवाचेर विश्वास दवरूंक प्रयत्न करूंक जाय. मोरी माय आमकां हर एकल्याक देवाचेर विश्वास दवरून जियोवंक प्रेरण जावन आसा. तिच्या जिवितांत सदांच तिणें देवाची खुशी केली. दोंगरा वयल्या प्रसंगांत आमी आयकलां बरी, देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तानेतात ती कितली बागी. मोरये माय बरी, आमी हर एकलो देवाची खुशी आमी करूंक प्रयत्न करया. पाद्रे पियो ताच्या जिवितांत ध्यान मुखांतर ताणें आपणाच्या जिवितांत देवाची खुशी कितें म्हणून ताका कळी जाली. त्याच प्रमाणे आमी आमच्या जिवितांत देवाची खुशी करूंक प्रयत्न करया. आमची खुशी न्हय, बगर देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जावं दी. दुसऱ्यान देवाचो मोग आमी अनुभव करया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो. आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिलो. संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार संवसाराची सडवण करच्याक. पयल्या वाचपांत आयकल्ल्या प्रमाणे जेजू क्रिस्तान ताचे जिविताची बेठवणी केली. कित्या खातीर? मनशा कुळाच्या मोगा खातीर. देवान आमचो मोग केलो देखून ताणें आमची सडवण करच्याक योजन घेतलें. आनी सोम्यान कुर्साचेर आपणाचें बलिदान भेटोवन आमचो हर एकल्याचो ताणें मीत मेर नातलेलो मोग केलो. तर आमी आमच्या जिवितांत देवाचो मोग आमी अनुभव करया आनी तो जियोवंक प्रयत्न करया. पाद्रे पियोन ताच्या जिवितांत देवाचो मोग ताणें अनुभव केलो. देवाचो मोग कितें म्हणून ताच्या ध्यान मुखांतर ताका कळीस जालें. ताची मागण्याची जिणी ताका देवाच्या मोगांतय लागीं येवंक ताका साध्य करता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी देवाच्या मोगांत रावंक प्रयत्न करया. तिसऱ्यान पेल्याच्या मोगांत रावंक आमी दिसपडतें प्रयत्न करूंक जाय. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग एका नाणयाची दोन मुखां आसल्या बरी. सोम्या लागीं विचारलेले ते सवाल वर्तो उपादेश खंयचो? त्या सवालाक सोम्यान दिली ती जबाब, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सर्वेस्परा तुज्या
देवाचो मोग करे आनी दुसरो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग करे. जर हांव देवाचो मात्र मोग करता म्हणून हांव बडाय उलयतां, देवान दिलो तो उपादेश परिपूर्ण जायना. हांवें पेल्याचो मोग करूंक जाय. पेल्याचो मोग केलो तर मात्र देवाचो मोग करूंक म्हजे वरवीं साध्य जाता. म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या समाजेंत हांव पेल्याचो मोग कर जियोंक प्रयत्न करया. देवाच्या मोगांत आनी पेल्याच्या मोगांत आमी रावया आनी सदांच देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जारी करूंक आमी प्रयत्न करया. पाद्र पियो आमचे खातीर सदांच विनंती करुनी आनी आमकां हर एकल्या की आमच्या आत्मीक रितीन आत्मीक जिणयेंत ग्रेस्त जावंक आमकां कृपा दिवं दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. आतां आमच्यो गरजो, आमची मागणी सर्गींच्या बापा थंय आमी उबारया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आनी सर धर्मीक भावंडांनी जे बऱ्या गवड्याच्या एकवटान जियोंक तांकां शिकय. तुवें तांच्या तबेन दिल्ल्या शेळयांची तांणी सारकी जतन घेवंक बरें काळीज तांकां दी. तांच्या आत्मीक आनी समर्पीत जिणे वरवीं चड आनी चड देव आपोणे फुलोवन दीत म्हूण मागता. बापा आमची मागणे आयक. दयाळा बापा आमची कुटुंबां नजरेच्या बागेवन कुटुंबां बरी कर. आमच्या युवा जणांनी आनी भुरग्यांनी तांचे थंय आशिल्ल्या देण्या आनी टॅलंटा वरवीं अंतस्कनाच्या ताळ्याक फाळो दिवन आपली विंचूण सारक्या रितीन करूंक कृपा दी. आमच्या युवा जणांतय देव आपोण्याचो स्पिरीट रंबय म्हूण मागता. बापा आमची मागणे आयक. मोगाळ्या बापा मागता सर क्रिस्ता विरोध्यां खातीर, क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक दग दितेल्या खातीर, क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करूंक अडकळी हाडटेल्या खातीर कितें करतात ते नेना आसता तांकां बक्षी आनी कर तांची काळजां तुज्या काळजा सारकी म्हूण मागता. बापा आमची मागणे आयक. दयाळा बापा हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या विविध दिर्गजीच्या याजकांक तुज्या धराळ बेसावांनी भर. तांची हर एक हाती धरली मिसांव कामां आशिर्वादीत कर. आत्मीक आनी कुडीची भलायकी आनी सवस्काय तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणे आयक. काकुळकीच्या बापा एकवरिस्ता मेजा भोवरी हजर आसल्या आमा सोमेस्तांक तुवें भाग्येवोन आनी कथावीन जावन आपोणें दिलाय आसता. आमकां तुवें दिल्ल्या देण्या आनी टॅलंटा वरवीं हेरांक क्रिस्ता थंय हाडूंक आमी मेलफांक जावच्याक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हूण मागता. बापा आमची मागणे आयक. एक कडेन आमी मौन रावया. आमच्या खासगी गरजां खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर आमी मागया. प्रितीवंत बापा तुजे थंय आमी उसारलेली ही गलती मागणी तूं दयेन स्विकार कर. आमच्या काळजांत जायते अत्रेक आसात, जायती मागणी आसात, ती सगळी तूं फावोक जायशें कर. आमी हर एकल्यांनी आत्मीक जिणयेंत ग्रेस्त जावंक आनी सदांच तुजी खुशी करूंक आमकां तूं बोळ आनी सकत दी. मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझे समोर बापा तुझ्या पायांत तळा उबून दिवच्या आमकांच तुका
भयणीनो आमी भेटोवचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता दुसलें जावं म्हूण मागात. बापा तुझ्या सेवका सांपियोच्या उगडास काडून आमी ही दाना तुका भेटयता ती मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां सस्नच्या जिविताक व्हरून पावो या आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या संता भक्ता सोवे तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्यान सोमोकोळ. तुज्या भक्ता सांपियोच्या जिणयेद्वारी तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुजे कृपेच्या मजतीन आमकां तूं तुज्या भावा भयणी थंय एकवटायताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी करारचें रगत पातकांचें बक्षणें मेणच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartă sogot părgăciuia. Jesu melo, Jesu जीवन झाला.
बापा जेजूच्या मरणसो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उकडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी हे सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमा समेजता पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रतिमेच्या विस्तरले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोबळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाच्या बरोबर धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखमळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांग परमरे देवाच्या मे संगाती भाग्यवंत तुज्या तुज्या पती संगाती भाग्यवंत दरंदोत आनी भाग्यवंत आशिशीचो सांत फ्रांसीस सांत क्लारा आनी सांत पियो मातयेव तुका मानवनान सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jezu वरवीं तियास जेजू सांगता तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून समयांक शिकयलेले ते मागणे सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. ह्या जिवितांत सवस्त कायम दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवश नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार ककुर्तीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवड चलयताय ससनच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. आपले जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सस्नीक जिविताच्या खणान तुवें आमकां दोशी केल्याय. सापियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भावा भयणींचे सेवेंत जीवन सरूंक कृपा दी म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. ओकळाव जावन जेजूक आनी मोरयेक आता आनी सदां सर्वदा मोगाच्या भावान आनी भयणीन तशेंच भुरग्यानो तुमकां देव बरी सांज जावं मागता. तुमी जेजू क्रिस्ताची आनी पाद्री पियो मुखान देवाची बेसांवां आमी मागता. आज आमी सांपियोच्या 98वो दीस आमी आचरण केलो. आराधना मुखांत्र नव्याना मुखांत्र आतां मिसाचें बलिदान भेटोवच्या मुखांत्र देवाक आमी अर्गां पाठयलीं. देवाची बेसांवां आमी सांपियो मुखांत्र आमी मागलीं. काकुळतीचो हातेर बॉक्सांचो आपोस्तल लोकां मोगाळ सांत तशेंच आधुनीक काळाच्या सांता पैकी वर्तो सांत जावन आसलो सांपियो बरी आमी कशें सांतीपणाची जिणी जिवेत म्हूण आज मानादे बाप ऑल्विन डिसोजा सांत जुजे इंजिनियरींग कॉलेजीचो सहाय्यक डिरेक्टर तांणी आमकां शिकयला. कशें मातेवा बरी, सांत पावला बरी, सांत फ्रांसीस सावेरा बरी, आविलाचे सांत तेरेजा बरी आनी आमच्या मोरी माई बरी आमी देवाची खुशी करन देवाचो आनी पेल्याचो मोग करच्या मुखांत्र आमी पाद्रे पियो बरीच आमी जावयेत आनी एक पाद्रे पियो आमी जावयेत. केवल भक्तीक मात्र न्ही, आमी ताचे डिसायपल फाटलावदरी जावयेत म्हूण आमकां बरी गुंडायाची अर्था बरीक दैवीकपणान बरिल्ली शिकून आमकां दिल्या मानादी बाप ऑल्विन डिसोजान आनी ताणें दिल्लें शिकोवन आज आमी खंडे जियेल्यात. आमी खंडे जावच्या वर्सां भितर सांत जाता आमी कित्याक म्हळ्यार इतली एक गुंडायाची अर्था बरयत ती शिकोवन जेजूच्या 8 बागी वयर वंद ताणें आमकां दिल्या. मानादी बापानो तुमकां आमी अर्गां पाठयता. सक्कड आमच्या प्रात भावांच्या नांवी हांगासर आसलेल्या सांपियोच्या सर भक्तिकाच्या नांवी तुमकां देव बरें कोण म्हणटना तुमच्या मिसांवाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद सांपियो मुखान आमी मागता. तशेंच आमी आज देव बरें कर म्हणटा आमच्या पाद्रे पियो कॉयर हांगासर आसा जॉन आनी कंपनी तशेंच अवरोरा स्टुडियो रवीन आनी तुमकां समेस्त हांव देव बरें करूं. म्हाका हांगासर येवंक आपूण दिल्ल्या वापरीची आनी रियाजकांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचेर देवाची आशिर्वाद मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सर्वेस्पोर देव तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सांबाळो. सर्वेस्पोर आपल्या मुखा म्हणसो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करो. सर्वेस्पोर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवन तुमची मागणी फळादी करो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. 98वो दीस बोवा पुरबायतरान लितीची जावन मिसाच्या बलिदानांत जायतें बरें मागिल्ल्या मानादीक बाप ऑल्विन सजो हांगा येदळस आमी आभारी जावन आसा. तुमकां सर्वांगी मोगाच्या न्हंयच्या दिसा तुमी आयल्यात. पाद्रीबाईच्या वर्त्या मजतीन जायते बरें म्हण आपणावच्याक जे सगळे जे मागणें त्या देवा लागीं पावोवन दी म्हणून सदांच आमची आशा जावन आसा. आनी आयच्या मिसाचे मुद्दम आमचे मुखार आसात. रुबी सिक्वेरा स्वित्झर्लंड, मेल्विन अनिता खुटिन्ना, टायटस आनी फ्रांसिया मास्कारेनस, गिल्बर्ट हेलेन खुटिन्ना, डेनवर क्रिस खुटिन्ना. मुद्दम दिले तुमकां सर्वांगी देव बरें करूं. Mama
गोंधळ रावून बघे ओळख तुका वंदन तुका भाग्यवान पियो पाद्रे पियो तुझ्या कुडी चालो जीवो पाशाव तो क्रिस्ता सळवंतारा सो याच तू देवा कुशिकात चालो जेसूचे रोपणे चालो आमका सदा तुझी ससाय साई पाद्रे पियो आमका सदा तुझी ससाय साई पाद्रे पियो पुत्रा सोमे अंकार मोरी आशीर्वादी आमका भाग्यवान पुरुषाचे कुरवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.